आज गोंयकारांनी ह्या सरकाराची दोन तोंडां पयली। आज भोवमान जबरदस्ती सरकारान रोड वायडनिंगाचे काम जे आसा त्या कामाक लागून झाडांचे मार्किंग हे आज केले। भोवमाच्या लोकांचो विरोध आसतना, भोवमाच्या लोकांची कोर्टान केस चालू आसतना हे सरकार एक प्रोजेक्ट रोड वायडनिंग हट्टीपणान भोवमांतल्यान हाडूंक सोदता। लोकांचो विरोध असो की तांची घरां वता आनी तांचे देवूळ वता। हे हिंदुत्ववादी सरकार जे आसा फक्त उलोवपाक आनी राजकारण करपाक हिंदुत्वाचे विचार करता, पण जेन्ना असे प्रोजेक्ट्स येता ज्या प्रोजेक्ट्सांतल्यान खरोखर गोंयांक खरो म्हटल्यार फायदो काय जावचो ना अशें आमकां दिसता, ते प्रोजेक्ट्स गोंयकारांचेर बुलडोज करून घालप हे ह्या गोंयच्या सरकाराची एक संवय जाल्ली आसा। तो प्रोजेक्ट मागीर मोलेचो आसूं, तो मागीर मादळीचो विशय आसूं, मरिना प्रोजेक्ट आसूं, खंयच्याय गोंयचे प्रोजेक्ट तुम्ही पळय, IITचे प्रोजेक्ट्स आसूं, लोकांचो त्या सगळ्या प्रोजेक्टांक विरोध आसा आनी ते प्रोजेक्ट बुलडोज करून हे सरकार ह्या लोकांचेर आनी गोंयचेर घालता। एक वटेन सरकार म्हणटात की तुम्ही लोकांचे सरकार, पण हे सरकार लोकांचे आयकना। कोर्टान केस आसतना तुम्ही तुमचो प्रोसिजर फुडें व्हरतात, ही एक बाजू जाली सरकाराची। आणि दुसरी बाजू अशी आसा की कोर्टान केस चालू आसा, सबज्युडिस म्हणटात आनी म्हादईचेर काय सरकार उलोवपाक रेडी ना। काल कर्नाटकाचे CM मुख्य प्रायम मिनिस्टराक वचून मेळ्ळे आनी तेंचे कडेन मागणी केली की इमिजिएटली एनवायरमेंटल क्लिअरन्स दिवचे म्हणून। कर्नाटकचो काँग्रेस गव्हर्नमेंटाचो CM जर आज प्रायम मिनिस्टराक मेळटा जाल्यार आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री कितें करता? हे सगळे प्रोजेक्ट स्टॉल करपाक लागून, बंद करपाक लागून मुख्यमंत्र्यान प्रायम मिनिस्टराक निवेदन दिलें काय कितें असो आमचो ह्या मुख्यमंत्र्याक सवाल आसा। एक वटेन तुम्ही हांगा रस्ते वाडयता, लोकांची देवळां मोडटा, दुसऱ्या वटेन थंय ते दुसरे कर्नाटक सरकार जर केंद्र सरकाराचेर प्रेशर करता आनी आमचें सरकार ओगी बसला। ही अशी दोन तोंडां हे गोंयच्या लोकांनी ह्या सरकाराची आज पयली। खरें म्हटल्यार ह्या सरकाराचो निशेध हांव करता, कारण गोंयचे विशय बुलडोज करून लोकांच्या माथ्यार मारप एक प्रकार चल्ला आनी दुसरो गोंय साल्वार करपाक लागून, म्हादई साल्वार करपाक लागून गोंय सरकारान जे पावलां उचलूंक जाय ती उचलनासतना गप्प बसल्या। हे दुसरें तोंड ह्या सरकाराचें, म्हणजे फक्त आनी फक्त गोंयचो इंट्रस्ट नासून व पर्सनल इंट्रस्ट खंय ना खंय आसा असो दिसून येता आनी ताका लागून ह्या सरकाराचो हांव निशेध करता।